विनायक नानोस्कर हांव इंटरनॅशनल हिंदू महासभेचो गोंयचो प्रेसिडेंट। आयज कोविडाक लागून खूब लोक मरता। जो तो समाज हा आपल्या समाजाक लागीं वडटा, पण आमचो समाज जो हिंदू आता विखुरलेलो जाल्लो हा। हे बस्तोडचे मोडे आयज बस्तोडे हो मनीस रामा नायक अशोक रामा नायक हो बस्तोडे मेलो कोविड जावन तेका तेंच्यांनी मसुंड्यान घेवंक ना हिंदू भावांनी आमच्या। आता हिंदू जर अशें करूंक लागले दोशी लावणेपणां आनी ते म्हापश्याक घालूंक लागले म्हणजे बस्तोडकार तेका उलपयल्यार मरतात आनी म्हापशेकारांक काय जावचें ना। अरे तुमी खंय वयताले ते मोड्याकूय तुमी सोडिनात। ह्या मनशान म्हापशेकारांक वोट घालूंक ना। हो पळय मेला अशोक नायक हेणी तुमकां बस्तोडे वोट घातला, तुमच्या पंचायतीक हेंच्यांनी वोट घातला आनी तुमी आयज तांकां हांगर धाडटात। तुमकां मरे लज बेशरम तुमी सारके अक्कल नासलेली पंचायत तुमची बस्तोडची। तुमकां माती अक्कल ना। एक हिंदूचो एक वोट हो तुमचो। तुमी तुमचो भाव पिड्यार तुमी दुसऱ्या तुमच्या गांवांत घेयना। अरे बेशर्मान कसले तुमी आपल्यात वोटिंगान रे परत। सीएम तुमकांय सांगता आनी तूंच आमचो खरो म्हटल्यार तारणहार हेचेर एक्शन घेवप। ज्या त्या गांवांनी जे मडी घेयना हे मसुंडे पळय अशें कित्याक बांदल्या तांकां विचार सीएम तूं आतां ओगी राव नाका। आनी ह्यो कर्फ्यू आतां हा कर्फ्यू तेंचेर लाठीचार्ज करात ह्या दुकरांचेर। कोण येता ते म्हाका विचार। हांव विनायक नानोस्कर फ्रॉम कलंगूट। कोण कितें हा कोणाक कितें विचारूंक जाय कितें करूंक जाय म्हाका विचार। हांव गोंयच्या भावांक लागून हें करता म्हाजी खबर काडात। खूब वायट दिसता हें आयज हिंदूंक अशें घडलें आयज आनी खंयच घडना। ही आमची हिंदू मदीं दुखळी माजता ती हेका लागून। असले थर्ड क्लास मनीस जे पंचायतीन बसतात आनी तुमी निवडून दितात हेच्या कडेन तुमकां हिंदूंक तुमकां सांगता हे मरे तुमी बसयल्यात थंय तुमी तुमचे हे तांकांच आजाद वचात रेजोल्युशन घेयात की आमी मेले जाल्यार तुमी आमकां खंय जळोवंक धाडटल्यात ते तुमी आमकां दिताल्यात काय म्हणून। मेल्ल्याचो कोवीड जाता रे मेल्ल्याचो कोवीड जाता। आतां म्हाजो थंय सोयरो मेला हांवें ताका उखलून ताका हाडला कोणाचो आसूं हांव काम करता। आपलो मेल्ल्याक तुमी सांगतात बेशरम तुमी। मागता तुमकां सगळ्यांक असली पंचायतीक वीज शिकोवंक जाय। ऐकात तुमी बसोडकार तुमी सांगात आता बसोड आमची कमिटी आहा ते सांगतात ना तुम्ही पणजे व्हरा हांगा व्हरा थंय व्हरा कित्याक व्हरा। अरे आमी बसोडकार मरे आमचो आयज भाव मेला। हांव मुस्लीम म्हाजो भाव तो हिंदू म्हाज्या मावसाचो चेडो तो। तांकां सांगलें आमी कितली रिक्वेस्ट केली पंच मेंबराक रिक्वेस्ट केली तिकल्याक फोन मारलो तांकां फोन मारलो हेंची पांयां पडटानी केले तरी हे म्हणटात ना आमी बसोड्यान जावंक दिवची ना। कित्याक बसोड्यान जावंक दिवची ना तुमी म्हापशा कित्याक जावंक दिता म्हणजे तुमी म्हणटा की म्हापशाकार मरो बसोडकार सगळे हात सुशेगाद वयर करून रावतले हे नाका कसले न्याय दिला हो। तेणे आमचो अशोक नायक वोटींग करता भाईन सांगला ते सारके अशोक नायक वोटींग करता बसोड्यान आनी तो मेला बसोड्यान ताका लासून जाय आसलो बसोड्यानूच। पूण हेंची दादागिरी हे कमिटी मेंबर आहा पळय तेंची दादागिरी हेच्या फुडें चलचें ना। आमी झगडटा कित्याक फुडें बसोड्यान हजारांनी हिंदू लोक आहा फाल्यां ते मरतले तेंची भुरगीं मरतले सगळे लोक वयतले खंय पणजे वयतले हांगा वयतले मडगांव। लोकांनी मातशें सुदरात कमिटी वाले तुमी मरे थर्ड क्लास कमिटी म्हणटा आख्या बसकोडची। आमी कलांगूट फोन केलो हांगा खोर्ले फोन केलो परवरी फोन केलो सगळे फ्रेंड म्हणटात अरे तुमची बसकोडची थर्ड क्लास बरी कमिटी म्हणटात। आमचे कोविडान आमचे सोयरे मेले म्हणटा ते म्हणटा आमी हांगासर आमी लासलो म्हणटा कसले रे कितें चलता। सीएम सर तुजे कडेन एक रिक्वेस्ट करता मरत आसा तुजे कडेन एक रिक्वेस्ट करता हांव ती बसकोडची आमची कमिटी आहा पळय मेंबराची मसोंडी ती तेंचे देवूळ ते लग्न करतात तुझ्या कडेन एक रिक्वेस्ट करता मुस्लीम धर्माचो मनीस तुझ्या कडेन एक रिक्वेस्ट करता हांव आमच्या हिंदू भावांक एक सेपरेट बसकोड्या मसोडी बांदून ती बी स्पेशल कोविड सीएम सर बाकी आमचे भाव कितें आतां उलयतले चार उतरां हो भाव गांवकारांची मसोंडी म्हणटात पळय ते त्यांच्या धांवून घाला म्हणून सांगता गांवकारांक ते आनी प्रमोद सावंत भाई तुका एकूच तापता आमकां मसोंडी सेपरेट बांदून दी। हिंदू क्रिस्तांव मेलो क्रिस्तांव आपल्याचेर व्हरतात मुस्लीम मेलो मुस्लिमांक आपल्याचेर व्हरतात ते फाल्यां म्हणटले मुस्लीम लोकांक तुमी वचा तुमी हे करा कितें चल्ला कितें हे खेळ चल्ला मरे मरता त्या मनशाकूच सूख ना खेळ चल्ला हांव सीएमा कडेन आनी आमचो आजोलचो MLA ग्रँड तिकलो कडेन इतलेंच मागता की हे जे आमचे सर उलयलात आनी आमचे मुस्लीम भाव उलयलात तेंचेर आनी आमचे हे सगळ्यांचे मातशें आयकोन हेच्या फुडें
जर बस्तोडे आसूं नाजाल्यार आनी खंय आसूं पूण तांची बॉडी त्यांच्या गांवान म्हणजे पंचायत आसूं ते सिटी आसूं त्यांच्या गांवान पावोवपाचें जे आमकां आयज त्रास जाला ते दुसऱ्यांक जावचे न्हू इतलेंच म्हाका आमच्या मळे तो बसतोड अशोक जाता बसतोडकारांनो पळयात बस्तोडकारांक पळयात आणि तुम्ही दाखयात मातशी तुमची एकवणी पळय, open करात बस्तोडकारांनो. सात जाण कोण हात पळय ते कमिटीवाले तांकां दाखयात हे ते पळय दाखयात बस्तोडकारांक. म्हापसा नेला आमी म्हापसा नेला म्हापसा फाल्यां बसतोडचे 50 जाण मेले तांकां खंय व्हरतले तुम्ही बॉडी जर घेना ते कोण कोरोना पयला सगळे मरपाक कोविडूच जावन. सगळे मरतले कोविडांक बॉडी जळयला कितें कोरोना जाता सीएम हेचेर मातशी स्ट्रीक कारवाई बस्तोडाची body करची आमी बसतोडकारांचे 7 जाण कोण बांदल्यात पळय मला तेंच्यांनी बस्तोडकारांनी एक लग्नाची हॉल बांदा म्हणून सांगता मसोंडीन बरी बांधल्या ती मसोंडी. गोंयभर हिंदूवाल्यांक ही लस केल्यात तुम्ही बसवडकारांनी हिंदू धर्मांक तुम्ही लस केल्यात म्हणान आमचो धर्म हो तुकड्या जावन असो पडला विकरून उडयल्यात तुम्ही धर्मांक तर एकठांय हाडटाल्यात तुम्ही मरणांक पासून तुम्ही तर अशें पार्शलिटी करूंक लागल्यात जाल्यार देवा तूं पावदे सायबा मसुंडीत तुमकां व्हरोंक बेगीन आमी मुस्लीम